Just imagine. She. ओके मित्रांनो, वेलकम. तुम्ही म्हणटले म्हाका आनी कितें जालें काय म्हणून, फक्त शी कित्याक करता, ही कित्याक करना, फक्त शी कित्याक करता. जेन्ना सीएम पार्सेकराक बाबूश मोन्सेराताक मंत्रीपद दितलें काय म्हणून विचारलें तेन्ना तेणें अशेंच म्हटलेलें, शी. आतां तेणें खंयच्या भावनेन म्हटलां? साधारण आनंद, आश्चर्य, क्रोधिस्त, दुःखी, तुच्छ भावनेन? तें हांव सोदून काडपाचो यत्न करता न्हू. अरे तुझ्याच विचारूं येता. हो पळय कोण एकटो म्हाका दिल्ली वचपाचें कारण कितें काय खंय. आनी बाबूश मोन्सेराताक तुमी कॅबिनेटान घेतले? कळ्ळें? हे सीएमान तुच्छ भावनेन म्हटला. उच्च कोटी के तुच्छ विचार. हाली पॉलिटिशियन खूप ड्रॅमॅटिक जाल्या, कळ्ळें तुका? अशें सामकें हे इलेक्शन लढायचं हे सामकें कळ्ळें, नाटकी जावपाक लागल्या. कितें सांग, पण हांगा पळया, तालिगांव बीजेपी लिडर दत्तप्रसाद नायक इन समथींग नॉटी, चावट रस म्हणजे असं एकदम असं करता. If something like that is on the cards, मी एक मिनिस्ट्री दिली आणि मी एक भितर उडयलो, अशें जर कितें विचारा अशें सरकारान म्हणना हांव तुका म्हणजे भितर उडयलो. सो इफ समथींग लायक दॅट इज हॅपनिंग देन आय थिंक इट मे बी अ गुड मूव. बरें, असं कितें आसता बरें. नाव बाबूश मोन्सेराज रिलेशन्स विथ बीजेपी एंड पर्रीकर, his connection with BJP and Parrikar is as clear as mineral water in a bottle. Sorry, clear. But are you sure now कि you'll get ticket to contest from Talegaon? Are you sure of your candidature, Mr. Dattaprasad Naik? See, I am not thinking on all those things, to be very frank. हे पळय, बाबूश पर्रीकराक दिल्ली मेळ्ळो वचून आनी हांगा दत्तप्रसादान टिकेटीची आशा सोडली. कित्याक तुवें आशा सोडली टिकेटीची दत्तप्रसाद? कितें आसा, आमी पार्टीचे कार्यकर्ते. अरे वा, आमी सुद्दां पार्टीचे मनीस, आमकांय पार्टी लागता. ऑफकोर्स, शेनवारची पार्टी, आयतारची पार्टी, बुधवारची पार्टी, मंगळारची पार्टी, शुक्रारची पार्टी, आमी पार्टी आमकांय लागता. बरें, म्हाका एक सांग, तुमी सुदीन ढवळीकराक सामकें सोंपोवपाक कित्याक उठल्यात? पक्ष आमकां जें कितें कर म्हणून सांगता तें आमी करता. कितें सांगता रे? Just imagine. मित्रांनो, GCAचो बॉल जालो पळय, ती सामकी झगडी आनी ती केस्तांवां जाली पळय. मागीर डॉक्टर शेखर साळकर आनी मागीर चेतन देसायाचे ते झूज चालू आसा, कोर्ट मॅटर्स चालू आसा, क्लबांचे कितें जातलें, बॅट बॉल विकेटींचें कितें जातलें, GCA GPLाचें कितें जातलें, सगळे गजाली मनान धरून हांवें एक दीस कितें केलें, एक दीस चेतन देसाय आनी डॉक्टर शेखर साळकाराक घेवन हांव बसलो मातसो. अरे कोणे तरी फुडाकार घेवपाक जाय न्ही, कोणे तरी मॅच्युरिटी लेवल दाखोवपाक जाय न्ही. हांवें म्हटलें चल घेवन बसया आनी उलोवया, कितें जालां बाबा हेंचें पळोवया म्हटलें. Just imagine. नमस्कार. आज आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडियोन 4, 6, 3 न्हू तर दोगूच पॅनलिस्ट आसा आनी तांकां आपोवपाचें म्हणजे कारण कितें ह्या दोगी पॅनलिस्टांक की जेन्ना हे डिबेट सोंपतले आनी ते स्टुडियो भायर वयतले तेन्ना तेंच्या भितर बिटरनेस आनीक वाडचें आनी तेंच्या भितर दुस्मानकाय आनीक खर जावची. कांट हेल्प, उपायूच ना जाल्यार आमचो धंदो आमचें दुकान बंद करचें पडटलें आमकां. अरे आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर शेखर साळकर आनी चेतन देसाय. तुमकां तर खबरूच आसा जेंकां क्रिकेटीचो म्हणजे GCAचोच न्हू तर BCCIचो सुद्दां भरपूर अनुभव आसा. इन शॉर्ट क्रिकेट घोळून पिल्लेले आसा ते चेतन देसाय आमच्या बरोबर आसा. तूं म्हणटा ताका की ताका इतको एक्सपिरियन्स आसा आनी हें आहा आनी हांवें एक्सपिरियन्स आसा म्हटलां. हांवें तेजे कडेन हें आसा तेजे कडेन तें आसा अशें कांय म्हणूंकूच ना जाल्यार. हाजे कडेन आनी कांयच ना. राव रे मातशें बुरशे खंयचे हें आनी तें करून. बरें चेतन, म्हाका एक सांग,
त्या दिसा जो बोवाळ जालो GCAन तो बाळू फडकेन मुद्दाम केला. खरें तूं सांगता अशें तूं तेजो घट मरे मागीर कित्याक केलें बाळून अशें आपल्याचो कितें तरी हेतू साध्य जावपाक जाय म्हणून. चेतन बाळू इज या घट मरे आनी यू पळय पळय दोतोर कसो हांसता पळय तुका पळय दोतोर पळय हांसत आसा. आनी हें जिसेक बरें. चेतन प्लीज वेन आय एम सिटींग ऑन माय लेग्स डोंट स्पीक. आतां जर दोगूय मदीं उलयत जाल्यार दोगांयक डिस्क्वॉलिफाय आं उलयतले मदीं. गुड. दोतोर तुका एक गजाल सांगता. सर यू गिव मी ऑर्डर. ऑर्डर आनी हांव दिवं तुका ती. बरें तूं GCAचो प्रेसिडेंट जावपाचो नाद सोड. आय एग्री. डन. चल मुकेश अंबानी रिलायन्साचो कोण सांग पळोवया. म्हाका पडला. हें बरें चेतन तूं सांग. ताकाच विचार. अरे दोतोर तूच सांग न्ही प्लीज तूच सांग. मुकेश अंबानी रिलायन्साचो कोण. आमचो कोण चेअरमॅन. युअर रायट डॉक्टर सारकर युअर रायट. आनी तुका कांयच मेळना. चेतन मडगांवां जो आतां कचरो वाडला घाण वाडल्या पळय सगळे कडेन मडगांवां कचरो बॅड टू वर्स गेला सामको. बॅड टू वर्स हाका लागून. हेका लागून. बरें दोतोर दिल्ली डिफेन्स मिनिस्टर पर्रीकराच्या कॅबिनान म्हाका कोण पळयता तरी थंय. हें मात वायट करता भाई हें मात वायट करता. हें कितें आनी तुमी म्हणटा पळय सरकार आपल्या बरोबर ना आपल्या बरोबर सरकार ना म्हणटा तें म्हाका आतां खरें कांय दिसपाक लागना. बरें चला कितलो टायमपास करतले आतां चेतन कितलो म्हण टायमपास करप. चला जायार ते फ्रेंड हांव मिटया एकदाचें. हां कितें म्हणटा दोतोर. दोतोर तूं फुडाकार घे. चल चेतन तूं तरी अंडरस्टँड करून घे पळय तुजेर 26 लाख खावपाचो आरोप आसतना सुद्दां दोतोरान तुका सेक्रेटरी म्हणून दवरलो कळ्ळें तुका. सो चलो बढाओ दोस्ती का हात साळकर के साथ. चेतन दोतोर साळकरान ते 7.5 कोटी GCAचे सरकाराक दिल्या पळय ताच्या बदलान सरकारान सांगला न्ही 10 ग्रावंड दिता म्हण सांगला न्ही 10 ग्रावंड दिता मागीर कितें प्रॉब्लेम. चल फ्रेंड जाय चल. बरें बरें राव दोतोर तो म्हणटा तूं हिटलर बी म्हणटा. तूं प्रॉमीस कर पयलीं की तूं आतां तुमचें सरकार येयलां म्हणून तूं दादागिरी करचो ना हिटलरगिरी करचो ना. चल तूं प्रॉमीस कर ताका आनी तूं हात दी. अरे कोणी तरी फुडें सरा मरे. चेतन दोतोर चेतन तूं दोतोर. अरे चेतन दी रे. अरे दोतोर पांया पडटा. अरे GCA स्टेडियम जावपाक जाय. अरे दोतोर फुडें बिचोले रावनाका इलेक्शन. चेतन दोतोर हांव बाबा थकलो म्हाजे पाशियस काबार. हे काय दोगूय फ्रेंड जायना कशेंच. पण म्हाका आतां असो विचार येता की बाबा GCAचें कितें जातलें क्लबांचें कितें जातलें क्रिकेटींचें कितें जातलें हे अशें उदयनमुख सचिन तेंडुलकरांचें कितें जातलें जे गोंयान आमच्या. अरे फुडें कशें कितें जातलें. आनी समजा हे दोगूय फ्रेंड जाले खऱ्यांनीच जाल्यार आमचें जस्ट इमॅजिनाचें कितें जातलें. Just imagine. मित्रांनो केन्ना आपूण खंयचीय गजाल करता पळय तेज्या पयलीं त्या गजालीची शहानिशा ती गजाल रिचॅक म्हणजे ती गजाल कन्फर्म करपाक जाय बाबा तें आपणें कितें दवरलां पळय तें तशेंच आसा म्हणजे खूब वखदां पयलीं दवरलेलें तें आतां परत येवन तें तशेंच आसा काय ना म्हणजे सांगपाचें म्हाका सांगपाक कळना जाल्यार सांगपाचें म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आम आदमी पार्टीन सुदीन ढवळीकराच्या डिग्रीचेर प्रेस दवरलेली आनी ते प्रेस कॉन्फरन्साक ते आम आदमी पार्टीच्या लिडरांक खबरूच ना की कोणें ते डॉक्युमेंट काडले आनी तेच्या जाग्यार सनी लिओनीचो पोस्टर चिपकून ते डॉक्युमेंट रिप्लेस केल्या. हे बाबा डायरेक्ट येयले बसले आनी प्रेस घेतना डायरेक्ट हेंच्यानी डॉक्युमेंट अशें दाखयले प्रेसाक आनी मागीर कितें जालें तें तुमीच पळया. कोई तो MGP का आदमी हमारे ऑफिस में काम करता है जिसने ये सनी लियोनी का फोटो सुदीन ढवळीकर की डिग्री की जगह पे चिपकाया है उसे ढूंढ के निकालो. मित्रांनो आम्ही घेऊया एक बारीकसा ब्रेक हांगा. Just imagine. Just imagine. मित्रांनो इंग्लिश उलोवपाची
इंग्लीश शिकपाची फाडा 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 करून इंग्लीश उलोवपाची खूब जाणांक इच्छा आसता अशीच एक फॅमिली गोंयान आसा जांकां खंयच्या तरी मिटिंगेक घरा कडेन इंग्लीश उलयात इंग्लिशीन कितें सगळें कितें करता तें इंग्लिशीन करा म्हणून सांगलां पळोवया त्या फॅमिलीन आयज कितें चल्ल्या. हांव सुंदरा आणि हे म्हजें सुंदरशें घर, हो म्हजो सुंदर ड्रॉइंग रूम, हो म्हजो सुंदर स्मार्टफोन, मेरी साड़ी नहीं है, मेरा मणी 5 पाउंड का है और मेरे जूते भी नहीं है. ह्या घरान हांव आनी म्हजो घोव रावता आनी हां म्हजो भाऊय आमच्याच बरोबर रावता. मेवणा आपल्या घरान रावता हे म्हज्या घोवाक अजिबात आवडना, पण मेवणी रावल्या मात ताका आवडटली असली न्ही. आमच्या घराची स्पेशालिटी म्हटल्यार आमच्या घरान घे म्हणून स्क्रॅचिंग असता, म्हणजे खाजी असता. डार्लिंग गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. लग्न जावन 4 वर्स जाली आमी हांगा गुड मॉर्निंग फक्त आनी गुड मॉर्निंग कपलाचे गुड मॉर्निंग कितें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग म्हणटालो हांव. खाली खतरनाक बायल मनातले सगळें आयकूंक कशें येता काय कळना. आता सडसडीत तोंड धुवून घे आणि न्हावूनय घे आणि परत खाटे वचून न्हावू नका. किपिंग टी चाय एकदा व्हरता. अरे तो महाराज उठोंक ना आमचो. महाराज म्हणजे म्हाजो मेवणो पकटू. चल्ला कितें जाणा, काल आमी गेल्ली मिटिंगेक. कसली मिटींग तुमकां कित्याक सांगू. मिटिंगेक गेल्ले ते जालें आमकां ते सांगलां तुमची खंय इंग्लीश इम्प्रोवायज करपाची. आतां इंग्लीश इम्प्रोवायज करपाक आमच्या घरान इंग्लिशेचो जोर चल्ला आनी जर त्या म्हाज्या मेवण्याची जर इंग्लीश आयकात जाल्यार सांजो म्हटल्यार म्हाका तरी जोर येतलो हे मात शुवर. भाऊजी गुड मॉर्निंग. भाऊजी कशा. पकटू उठलो. हय दीदी. पकटू तुका चाय करू. तू तोंड धुवून घ्या आणि परत खाटे वचून न्हावू नका. तू पण वचून न्हावून घे. आवली ना तू. तू खवता नापा. तू वचू नका ताका पयली न्हावू दी. पयली हांव भाऊजी तू न्हाव ना हातून चाय करता. भाऊजी गाव तू मागीर. हो म्हाजो मेवणो पकटू भयंकर कंटिन्युअस मनीस म्हणजे सारको चालू मनीस. आनी आमचें कितें सांगू हे आमचे डेलीज म्हणजे सच्चेच